नमस्कार. गोवा टुडेंत सिद्धी गावसाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. पणजे महापालिके बरोबर 11 पालिकांची वेंचणूक 20 मार्चाक जावये. निकाल 22 मार्चाक. नावेली झेडपी आनी कांय पंचायत वॉर्डांची पोटवेंचणूकूय बरोबर. फाल्यां घोशणा शक्य. शेजारच्या राज्यांतलो कोरोनाचो ट्रेंड पळोवन निर्णय घेतले. थंयच्या परिस्थितीचेर लक्ष दवरला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा, गोंयांत सध्या भिवपाची कांयच गरज ना. तमनार डबल ट्रॅक हायवे प्रकल्प गोंयच्या फुडाराचे. बेठोच विरोध नाका. थोड्यांक त्रास जातलोच. चर्चा करून प्रश्न सोडोव येतात. मुख्यमंत्री म्हणटा, प्रकल्प जायच. हिस्ट्री शीटर टायगर अनवर आणि बेपारी गँगाचे फातोड्डेच्या गँग वॉरांतल्या आनीक 5 जाणांक कोल्हापुरांत उखल्ले. बेपारी गँगाक उखल्ले कोल्हापुरांत. पिस्तूल मेळना. सत्तावीस फेब्रुवाराक म्हाळशेक नाल्ल दवरून मोगोचो वेंचणूक प्रचार सुरू. वेंचणूक केन्नाय जाव येता जाहीर. मोगोक दुबाव. 15 सिटांची तयारी. प्रियोर शिरोड्या दीपकाचे थारना. बेंगलुरूचेर 2-8 एका गोलांत जैत जोडून एफसी गोवा आयएसएलाचे सेमीच्या वाटेर. 28 फेब्रुवाराक हैदराबाद आड मॅच जिखल्यार डायरेक्ट सेमींत. पणजे महापालिके बरोबर 11 पालिकांची वेंचणूक शेनवारा 20 मार्चाक जावंक शकता. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण चड करून फाल्यां सोमारा राज्य वेंचणूक आयोग घोशणा करपाक शकता. ह्या वेंचणुके बरोबरूच नावेली झेडपी मतदारसंघ आनी वेगवेगळ्या पंचायतीच्या कांय वॉर्डांची पोटवेंचणूकूय ह्याच दिसा जातली म्हूण सुत्रां सांगतात. तशें जाल्यार मतमेजणी आनी निकाल सोमारा 22 मार्चाक जातलो. वेंचणूक जाहीर जाली काय आचारसंहिता लागू. शेजारच्या राज्यांनी कोरोनाचो कितें ट्रेंड आसा, थंय कशी पावलां उखलतात ताचेर लक्ष दवरला. थंयच्या परिस्थिती प्रमाण गोंयांत कशी कितें पावलां उखलपाची ते पळयतले. सध्या तरी भिवपाची गरज ना म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटाकडेन उलयलो. महाराष्ट्र, केरळा सयत 6 राज्यांनी केशी परत वाडूंक लागल्यात. कर्नाटकान शेजार राज्यांतल्यान यो वच करतल्या प्रवाशांक चाळण लायल्या. महाराष्ट्रात किती गेला रे सर ते न्यू एसओपी एक घालपाक आसा नो रिस्ट्रिक्शन्स तेचे सर आमचे कितें ऑब्जर्व करता सध्या ट्रेंड ऑब्जर्व करता कितें चालू आहा पळय न्ही रे महाराष्ट्र आनी इतर स्टेटींनी हे सगळें ऑब्जर्व करता ताज्या उपरांत डिसिजन घेतले. गोंयान आत्ता तरी कांय तशी व्हडली म्हणजे भिवपाची गरज ना त्या पद्दतीन. ओके हेजो सगळ्याचो स्टडी करून ताज्या उपरांतूच बाकीचे कितें आसा डिसिजन घेतले वयतले. सर अनेक ती आतां हियरिंग येवपाक आसा ते डिस्क्वॉलिफिकेशनाचेर इतले मजगती डिसेंबरात यूके सावन गोंयांत आयिल्ल्या गोंयकार आनी हेर प्रवाशां मदीं यूके व्हेरियंट कोरोनाचे 4 जाण पॉझिटिव्ह आशिल्ले म्हूण सॅम्पल टेस्टिंगात स्पश्ट जाला. यूके सावन आयिल्ल्या 970 मायज लोकांची आरटीपीसीआर टेस्ट करतकीच 68 जाणांक मडगांव ईएसआय हॉस्पिटलांत आयसोलेशनात दवरिल्ले. तांचे स्वॅब सॅम्पल पुण्यात टेस्टिंगाक धाडल्या उपरांत तातूंत 4 जाण यूके स्ट्रेन कोरोनाचे दुयेंती म्हूण सिद्ध जाले. 14 दिसांचे आयसोलेशन सोंपतकच सगळ्यांक डिस्चार्जूय दिलो. तांच्या कॉन्टॅक्टांत आयिल्ले सगळेच खंय नेगेटिव्ह. यूके सावन आयिल्लो एकलोच सध्या ईएसआय हॉस्पिटलांत आयसोलेशनात आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तमनार प्रकल्प, डबल ट्रॅकिंग हायवे इन्फ्रा प्रकल्प हे गोंयच्या आनी गोंयकारांच्या फुडाराचे. राजकारणाक लागून बेठोच विरोध करचो न्ही म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो परत उलो. थोड्या थळाव्यांक खंय त्रास हो जातलोच, पूण चर्चा करून प्रश्न सोडोव येतात. कुडचडे सबवे रेल्वे फूट ओव्हरब्रिजाचे आयतारा उक्तावण जालें. आमदार मंत्री काब्रालाचो कुडचड्यार आयआयटीक येवकार. बरेच जाण बऱ्योचश्यो गजाली विरोध करपाक जाय म्हणून करता, दुसरो सांगता म्हणून विरोध करता. थोड्या जाणांक फक्त राजकारण करपाचें आहा म्हणून विरोध करतात. म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी आमकां फायद्याचें कितें आसा. लोकांक त्रास करून न्ही. सुरवातीच्या स्टेजीचेर रेल्वेच्या अधिकाऱ्यां वांगडा आमचोय वाद जाला, आमचीय झगडी जाल्या. पण जेन्ना एका प्लॅटफॉर्माचेर बसून
आमी जेन्ना विशय सोडोवपाचो प्रयत्न केलो तांच्यांनी सांगलें आउट ऑफ द वे वचून लोकांच्या आमी इवन दो लागले जाल्यार घर बांदून दिवपाची तयारी आसा. टमलर प्रोजेक्टाक जर आमी आतां सपोर्ट केले ना जाल्यार फुडल्या 5 वर्सांनी आमकां जाय तितकी पावर मेळची ना. जे तेज्या मोळ्या गांवांत रावता तांकां अजुनूय बी म्हणजे 24 वरां लायट मेळना. आनी ती पावर जर दितली आसत जाल्यार टमलर प्रोजेक्टाची आमकां 100% गरज आसा आनी सरकार पूर्णतः सपोर्ट करता. टमलर प्रोजेक्ट आमी पुराय करतले. त्या अनमोल घाटांतल्यान येता आसतना दिसाक एक मनीस मरता. आमकां बाकीच्या म्हणजे एनवायरमेंटाची आमकां चिंता आसाच बट ताज्याय पेक्षा मनशाचें लायफ हे खूब म्हत्वाचें आसा. आमकां जनावरांची चिंता आसा. आमकां चिंता आसा आमच्या फुडल्या पिळयेची. आमकां चिंता आसा आमच्या फुडल्या गोंयकारांची. आनी म्हणूनच तर येदो व्हडलो विरोध जाल्या उपरांत सुद्दां मागीर जावं तो टमलर प्रोजेक्ट जावं तो नॅशनल हायवे जावं ते डबल ट्रॅकिंग जे इन्फ्रास्ट्रक्चर फुडल्या 50 वर्सां खातीर लागता ताची तयारी आमी आतां करता. त्या प्रमाणे आज आमकां बरो रेल्वे फुटब्रीज मेळ्ळो. आमकां 2 अंडरपास मेळ्ळे कामरार भागाक. खरेंच एक तगडाय करपाची गजाल आसा. आम्ही कुचड्या वयले लोक IIT वेलकम करता करना हात वयर काडा. आम्ही कुचड्या वयले लोक आम्ही शाणे आसा. कोण तरी भायर उडयता जाल्यार कुचड्या आमकां IIT जाय हे हांव CMाक सांगूंक सोदता. सो ह्यो गोश्टी आमी कित्याक सांगूंक सोदता की कुचड्या आमकां फुडें वचपाक जाय. हिस्ट्री शीटर टायगर अनवर आणि सांताक्रुजाच्या बेपारी गँगाच्या फातोड्डेच्या गँगवॉरांतल्या आनीक 5 जाणांक कोल्हापुरांत उखल्ले. फातोड्ड्या पुलिसांनी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलन्सा वेल्यान इम्रान बेपारी आनी ताच्या गँगांतल्या 4 जाणांक कोल्हापुरांत अटक केली. हे केशींतलो गँगांतलो एक हल्लेखोर रिकी हॉर्नेकार त्याच दिसा पुलिसांच्या हाताक लागिल्लो. हल्ल्यांत वापरिल्लो कोयतो मेळ्ळो. पिस्तूल सोदतात. हिस्ट्री शीटर टायगर अनवराचेर फातोड्ड्या आर्ल्या फाटल्या मंगळारा दनपारां हल्लो जाल्लो. GMCत ॲडमीट आशिल्ले कडेन दिल्ली जबानेत अनवरान सांताक्रुजच्या बेपारी गँगाचें नांव घेतिल्लें. आतां मेरेन गँगस्टर बेपारी धरून 5 आरोपी पुलिसांच्या ताब्यांत. 5 आरोपींक घेवन पुलीस गोंयांत. पुलिसांनी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलन्साचेर गँगाक उखल्ले. सांताक्रुजचो इम्रान बेपारी, परवडचो विजय कारबोटकर, म्हापशेचो हर्षवर्धन सावळ, सेरावलीचो सुदन डिकोस्टा आनी परवडचो मयूर तानावडे. हल्ल्याच्या सुवातेर कोयतो आनी फायर केल्ली पिस्तुलाची गुळी मेळिल्ली. पिस्तूल अजून पुलिसांच्या हाताक लागिल्लें ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. मोगो 27 फेब्रुवाराक माळशेक नाल्ल दवरून वेंचणुकेच्या प्रचाराचो नाल्ल फोडटा. मोगोच्या अदमासा प्रमाण वेंचणूक खंयच्याय खिणाक जावं येता. कोविडाच्या अरिश्टांत शिस्तबद्ध प्रचार करूंक म्हण बेगीन सुरवात. मोगोन 15 सीट घालपाची तयारी केल्या. आंकडो वाडू येता. युती जाल्यार युती, ना जाल्यार एकोडे म्हण अध्यक्ष दीपक ढवळीकार सांगता. ताचें सध्या शिरोड्या काय प्रियोळ तेंच थारना. निवडणूक बेगीन जातली अशें संकेत आमकां मेळटा. किंवा 1 वर्स उरला म्हणजे कमीच काळ उरला आनी कोरोना लागून आमकां तो वेवस्थीत शिस्तबद्ध करूंक जाय. त्या खातीर नाल्ल आमी जो दवरता मागीर तो 27 फेब्रुवारी सांजचो 4 तेजे पयलीं शिगमो आसा, निवडणुको आसा, म्युन्सिपाल्टीच्यो निवडणुको आसा, ZPची 1 किंवा 2 आनी पंचायती निवडणुको आसा. त्या निवडणुकीकूय आमकां सहभागी जावपाचें आसा. आनी त्या खातीर नवी केंद्रीय समिती जेन्ना निवडून आयली त्याच्या नंतर आमी म्हाळशेक नाल्ल दवरून केंद्रीय समिती, वर्कींग कमिटी आनी हे निमित्त सगळें पक्षाचें कार्य परत एकदा सोमार सुरू करपाचें आमी ठरयलां. आतां सध्या आमी 15 कडेन काम चालू आसा. 12-15 कडेन 12 ते 15 फुडें आनी जातलें. मोगो पक्षाक एकला चलोरे पयलीं वचून एकला चलोरे गेला. 2 मदीं
एकदा 94 वर्सां युती केली मगो पक्षान भाजपा कडेन आनी आमी मागीर 2012 एकदां केली. बाकी आमी स्वतंत्र गेल्ले आसा, इतले आमचे कडेन हें आसा, धमक आसा स्वतंत्र वचपाची. स्वतंत्र वयतले हय, कांयच जावना जाल्यार स्वतंत्र वतले, पूण शिरोड्या सोडचो ना, काम करचो बरें. कोण्या काम करतातूच आमी. शिरोड्या तुमचो लिडर कोण आता उमेदवार? सध्या आमी आसा, आमी काडटले. बरें 1 वर्स आहा न्ही आमकां. शिरोडा तुमी रावता? कितें शिरोडा तुमी रावता? फोंड्या शिगमो केन्ना तो एकदांचे जाहीर करात. सरकार कडेन मागतालो की फोंडेची तारीख पयलीं डिक्लेअर करा आनी तो फोंडेच्यान सुरू जावं न्ही. अंत्रूज म्हालांतल्यान जो जातालो पयलीं तो गेली 20, 25, 30 वर्सां तसोच फोंडेच्यान म्हाळशेक नाल वाडोवन जो जातालो तसो तो सुरू करचो. आनी ती डेट बेगीन लोकांच्या मनां एक वेगळ्या तरेन तयार जाता, वातावरण तयार जाता हांगा की जातलो की ना फोंड्यां. कारण हांगा 3 तारखेक पणजे दिला आनी 4 तारखेक म्हापसा दिला. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. देश पयलीं मागीर पक्ष उपरांत आपूण अशा विचारान कार्यकर्तो तयार जावंक जाय. आपूण पयलीं आनी मागीर बाकीचे अशें जायना म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत युवक क्रांतीवीर पुरस्कार सुवाळ्यांत उलयलो. पणजे संस्कृती भवनांत भारतीय युवा मंच, पूर्णावाद पॉलिटिकल सायन्स अकादमी आनी जीवन कला मंडळान दवरिल्ल्या सुवाळ्यांत मुख्यमंत्र्यांक युवक क्रांतीवीर पुरस्कार भेटयलो. आपल्याला राष्ट्रवाद हा प्रथम असावा. म्हणजे आपण जर काम करत असेल तर नेशन फर्स्ट, द सेकंड पार्टी अँड थर्ड मी, ह्या विचाराने कार्यकर्ता तयार व्हायला पाहिजे. ह्या उलट विचाराने नाही, मी पहिला नंतर माझी पार्टी नंतर राष्ट्र नाही, तर राष्ट्र प्रथम, द्वितीय पार्टी आणि तृतीय मी. ज्या पद्धतीने आपल्या सारखे संत संप्रदाय या देशामध्ये आहेत, ह्या युवकांना मार्गदर्शन करत आहेत पूर्ण देशभर. म्हणजे आपण संत ज्ञानेश्वर या संप्रदायातनं म्हणजे कितीतरी संत होऊन गेले आणि महाराष्ट्रातच नाही वेगवेगळ्या प्रदेशामध्ये आणि अजूनही संत संप्रदाय आपल्या देशामध्ये चालत आहेत. आणि त्याचमुळं तर मला वाटतं की देशप्रेम युवक घडवण्यासाठी नॉट ओनली म्हणजे ज्याला म्हणतोय की आपण डिफेन्समध्ये जायचीच गरज नाही आहे, आपल्यासारख्या संप्रदायातनं पण देशप्रेमी युवक घडत आहे हेच मी सांगेन. आणि निश्चितच हे कार्य एकदम प्रेरणादायी कार्य आहे. अर्थव्यवस्था जाग्यार आयले उपरांत पेट्रोल डिझेलाचो प्रेस देंवोव येता म्हूण येरादारी मंत्री मॉविन उलयला. येणावळ वाडल्यार पेट्रोल डिझेलाच्या रेटीन थाकाय दिवप शक्य जातलें म्हूण मॉविन म्हणटा. गोंयांत ट्युरिझम सीझन सुरू जाता, अशा वेळार टॅक्सीवाल्यांचो प्रस्न जाग्यार घालूंक जाय. टॅक्सीवाल्यांच्या केस्तावांचो परिणाम खंय ट्युरिझमाचेर जावंक जायना. There will be growth in the next quarter more than expected. Economy is already kick-started quite strongly. And when the economy will grow strongly, obviously you will not have the need to hike petrol or diesel to that extent. We are waiting for that situation. When we have that happy situation, it is not the intention of any government for that matter, and no, nevertheless not our government at least, to tax the people more in terms of high petrol or diesel prices. Everyone is well aware. I even spoken to Chief Secretary as well. Do this as early as possible. We don't want more problems. As the tourism season will pick up more and more, because we are almost out of the pandemic, and in that situation we need to get more tourists, more footfall, and for that you need I should say a very good transport service, and that includes the taxis. We should not have them have the bickerings among them in public, which affects the tourists, which affect the common traveller. So that has to be something of the past. So to streamline that, if the things are not streamlined as far as handling the thing is concerned, then definitely there will be problems. कोरोनाचे दुयेंती हे चडशे व्हायरसान सोपूंक नात. दुयेंसान तांचे ऑक्सिजन लेवल देवूंक लागिल्ल्यान आनी इम्यून सिस्टम हायपर इम्यून रिएक्शन दिवंक लागिल्ल्यान ते गेले. स्ट्रक्चरल अँड कॉम्प्युटेशनल बायोलॉजिस्ट दोतर शेखर मांडेचे वेबिनारांत मत. भारतांत तरेतरेच्यो साथी येत आसतात, ताका लागून भारतीयांची प्रतिकार क्षमता चड.
गिरेस्त देशांनी तशें ना म्हण थंय कोरोना दुयेंतींचे मरणाचें प्रमाण खंय चड. People are dying of COVID-19 not because of the virus, but because how the immune system reacts to the virus. On about 8th or 9th day, the body's immune system starts taking over. And body's immune system actually reacts to the virus that is there in the body. And there are multiple ways the body's immune system takes over. There's something called IgM, there's IgG, and so on and so forth. By something like 10th or 12th day, the oxygen levels can all start dropping down. And that's where body's immune system has started reacting to the virus. And in many people, there's a hyperimmune reaction that takes place. So the body's immune system overreacts to the virus. And most people die because of this overreaction of the immune system, what we also call, in some other words, cytokine storm and pneumonia-like symptoms. All of them happen because of the hyperimmune reaction of the body to the virus. Now, that's a well-accepted fact in the medical community. In poorer countries, the immune system is so well trained for people that the immune system does not hyperreact to a new pathogen. While in the richer countries, the immune system actually hyperreacts to the pathogens. And a reminiscence of that, what we see are, for example, we are continuously exposed to pathogens in countries which have low hygiene and low human development index. While in countries which are very rich and high human development index, you don't see many infections, bacteria, fungi, and so on and so forth. But in those countries, the incidence for lifestyle diseases, Alzheimer's, diabetes, asthma, psoriasis is very high. Whereas you don't see that incidence high in low HDI countries. In the low HDI countries, we have higher incidence of TB, malaria, and so on and so forth. But autoimmune diseases, a reflection or a reminiscence of how people are dying to SARS-CoV-2 is much higher in high HDI countries or richer countries. सरकाराची विजन फॉर ऑल मोहीम नेटान चल्ल्या. ह्या कॅम्पा वरवीं दोळे तपासप, वखदां वखलां दिवप आनी गरज पडल्यार फुकट मोतीबिंदू ऑपरेशन करपाचें सरकाराचें विजन. सांग्यार, कुडचड्यार, वाळपय आनी मुरगांव कॅम्प जाले. काब्राल म्हणटा, सरकार लोकांक बरी सेवा दिवंक सोदता. सांखळे ऑप्थॅल्मिक सेंटर जावपाचें आसा म्हूण आमदार मंत्री विश्वजीत सांगता. गोंयभरच्यो एक एक खबरो. जे तुम्ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म जेन्ना भरता तेन्ना सारको तुमचो मोबाईल नंबर दिवचो वा तुजो वांगड्याचो एड्रेस सारके दिवचे की आज हांवें इतले कॅम्पां केली वखलाची म्हाजे कडेन आतां पळय 200-300 वखलां अशीं पडलेलीं आसा ती मागीर कोणा तरी वयतलो. सो अशें जावपाक जायना की वखलां तुमी वापरना. आमी प्रयत्न करता की गोंयांत तुमकां एक बरी सेवा दिवची आनी जे खातीर दोतोर प्रमोद सावंत हे आमचे वांगडा आसा तशेंच बाकीचे आसतले डॉक्टर आमचो वायफ मिस्टर विश्वजीत बाबूय आसा. साधारण ते म्हाका दिसता 12,000 लोकांक स्पेक्टिकल दिवपाचे 5 वर्सां भितर काम आनी साधारण ते 38 कॅम्प्स आमी ऑर्गनायज केले. पूण जेन्ना ऑपरेशन करपाक कोणी आमी घराकडेन गाडी धाडटात तेन्ना खूब भिरांकूळ परिस्थिती जाता. ऑपरेशना खातीर येना कांयच भंय बाळगिनासतना एका दिसा भितर तुमचें ऑपरेशन तुमच्या घरा कडल्यान आमचे कार्यकर्ते येतले तुमच्या घरा कडल्यान तुमकां गाडयेन घालून व्हरतले खंय व्हरपाचें कितें करपाचें ऑपरेशन करून परत सुखरूप तुमकां तुमच्या घरा पर्यंत पावयतले. हातूंत भितर कसलीच भिवपाची गरज ना. कोणाक चश्माची गरज आसा ते स्पेक्टिकल्स तांकां दिले वयता सगळे फ्री ऑफ कॉस्ट. सांखळे आतां मुख्यमंत्र्यान सजेस्ट केल्ले आसा की सांखळे आमी ऑप्थॅल्मिक सेंटर करतले म्हणजे तुमकां आनी पयस आमच्या लोकांक बी ताचो फायदो भरपूर जातलो. रजिस्ट्रेशन कावंटर आसा, स्क्रिनींग कावंटर आसा, लॅबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन बेजलायन इन्वेस्टिगेशन करतले, तातूंत रिफ्रॅक्शन आसा ते करतले, तातूंत दोळ्याची दुसरे दुयेंतां आसा लायक मोतीबीम आसा, कॅटरेक्ट आनी कॅटरेक्ट सर्जरी करपाची पसून डेटी घेतले, कावन्सिलींग करतले. बारीक लेवलाक जर हांवें कॅम्प केला हांव परत रिपीट करता जाल्यार गर्दी आसता. आयज जर तुमी गर्दी पयली ती एक्सपेक्टेड आसलेली. म्हाका खबर आसलेलें की आयज गर्दी भरपूर पडटली. संडे आहा वयल्यान. आमचो कार्यक्रम फुडें आसलेलो. हांव दोतोरा कडेन म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे चीफ मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करून तो संडे घेतलो आनी डॉक्टरांचे हांव थँकफूल म्हणपाक जाय कारण थँकफूल आसपाक जाय कारण तेंच्यांनी संडे आसून न रश घेता कार्यक्रम घेतलो. बेंगलुरूचेर 2-8 एका जैत जोडून एफसी गोवान ISLच्या सॅमीचे दिशेन आनीक एक पावल मारलें. एफसी गोवा आतां 30 पॉयंटां सयत तिसरे सुवातेर. 28 फेब्रेराक हैदराबादात एफसी गोवाची निमाणी मॅच.
ती मॅच जिखल्यार FC गोवा डायरेक्ट सेमीफायनलींत. आयच्या मॅचींत पयल्या 25 मिनटांत इगोर आंगुलो आनी आर त्लांगान केल्ल्या गोलांच्या नेटार FC गोवान 2 गोलांची लीड घेतिल्ली. हारिल्ले बेंगलुरू सर्तींतल्यान भायर. बुलेटिन इतल्यान सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.